सुरवातेक सगळीं आमी गीत घेवया. A7 पेज नंबर 4. A7 पेज नंबर 4. तुमकां हांवें दिवं. आयचे मिसाचे भेटेन सगल्यांक माई मोगाचो येवकार तुमकां. आयज सांत आनंदच्या मानाक दुसरें इंतेसांव आयज आमी भेटयता. देवाक दिनवासून मिसाची भेट भेटयता. आयवन कोस्ता आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात आजारिया क्रायन कोस्ता. तशेंच आमचे तरणाटे रिचा रेगो. तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत मागुया. आसीस आल्मेदा आमचो भाव बरो ना जाल्लो आसा आनीक ताका हॉस्पिटलान घातला. ताका बेगीनूच देवान बरो करूंक ताचेय पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी खतखत्यान देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां व्हड देणें दिलां. तें देणें म्हणल्यार आमची प्रितूम, आमची भुमी. आनी ही आमची भुमी आमकां आमचें दायज कशें दिलां. एक पिळगा येता, दुसरी पिळगा येता. जमीन जी आसा ती थंयच उरता, पूण ती एका पिळगे लागीं तावन दुसरे पिळगे लागीं वता. म्हणटच आमचें इनहेरिटन्स देवाक दिनवासुया. आमकां असलें इनहेरिटन्स, असलें दायज आमकां देवान दिलां देखून. पूण जायते पावटी आमी जबाबदार जावंक ना. आमी जायते पावटी बेजबाबदार जाल्या आनी हे भाशेन आमकांच आनी हे प्रितुमेकूय आमी दुखयल्या. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांग बरी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर्पविदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूं आनी हो भावार्थ थीर करता तें दाखोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. मिकेयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जी कोण खोटेपणान चिंतात आनी आपले बाजेर पडून वायट येवजितात तांचे कोता. फांतें फुटना फुडेंच ती तें करूंक लागतात, कित्याक अशें करूंक तांच्या हातांत आसा. शेतां भाटांची आशा दवरतात
आनी ती चोरतात. तशेंच घोरा बोडान व्हरतात, घोराक आनी दोन्याक बरोबर आपणाचे आदी करतात. मनशाक आपल्या ताब्यांत करतात आनी तांचे आसले नासले कान व्हरतात. म्हणटच सरस्पर अशें सांगता, आतां असले जातीचेर हांव येवजिता त्या वायटांतली तुमची मान तुमच्यान सुटोवंक जावचें ना. तोकली वयर काडून तुमच्यान चलूंक जावचें ना. इतलो वायट हो काळ जातलो. त्या दिसा तुमकां केंदूंक गीत रचतली, विलापाचें गीत गावून म्हणटली, आमचें सगळें काण घेतलें, म्हजे पोरजेचो वांटो मापून दुसऱ्यांक दिलो आनी तांकां तो परतून दिवंक कोण ना. आमची शेतां बाटां लूट मारतल्यांक दिल्यांत, देखून सर्वेस्पराचे सोबेंत एक वांटो तुमकां मापून दिवंक कोण एकलो आसचो ना. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार. आमचो जबाब जातलो, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. परतून म्हणुयात, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. कित्याक म्हूण सर्वेस्परा इतलो पयस रावताय? आकांताच्या वेळार कित्याक म्हूण लिपताय? नोश्ट्यांचे गोरब गोरिबांक गिरासता, दुसऱ्यांनी येवजिल्ले नाबुडीक तो सांपडटा. जबाब, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. आपणाक जाय आसलें तशेंच जाता अशें चिंतून नोश्टो मनीस बोडाय दाखयता. आपस्वार्थी मनीस सर्वेस्पराची करता निंदा आनी बेपरवा. ताचो राग थंय वयर चलत म्हाका तो खंयचो कास लायतलो. देव आनीक खंय रे असली चिंतना घोळटात ताच्या मनांत. जबाब, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. लोबाड्यो आनी झुलू इतल्यानूच तांचें तोंड भरलां. ताचे जिबे पोंदा पिडापीड आनी कुसडेपण लोव्यां मदें दोड्ड्याक रावता. लिपचोऱ्यां तो नेण्ट्याक जिवेशी मारता. नीर आदारी खंयच्यान आपल्या चपक्यान पडटलो, ते दोळ्यांक तेल लावून तो पळोवनूच आसा. जबाब, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. पूण खरेंच कोश्ट आनी दुकां तुवें देखल्याय. तूं ती पळयताय आनी तुज्या हातांत घेताय. नीर आदारी आपलो जीव तुज्या हातांत सोडटा. अनाथ भुरग्याचो आदारी तूंच एकलो. जबाब, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. उद्गार. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. देव बाप आसलो जेजू सोवें कुर्सार, आपले वेंगेंत परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीं केला. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिजीव थंयचे भायर सरले आनी जेजूचो घात कसो घेवचो ते विशीं घुडमेल करूंक लागले. पूण जेजू तें समजून थंयचो कडसरलो. जायतीं जाणां ताच्या फाटल्यान गेलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरी केली. पूण आपणाक परगट करिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. इजायास प्रवाद्यान
अशें सांगलोलें तें खरें जालें. हो आसा सेवक म्हजो, हांवें विचून काडलेलो, म्हजे आपुरबायेचो, ताचेर पूर्ण संतोश म्हजो. खरो भावार्थ सर्व राष्ट्रांक पुरगोट करूंक हांव ताका म्हज्या आत्म्यान भरतलों. वाद विवाद तो करचो ना, बोब मारून आड्डूचो ना, ताचो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना. स्वताक जैत मेळो पर्यंत फुटलोली बॅट मोडचो ना. आजून धुवर्तें दोशीर तो कदींच पालवचो ना. ताच्या नांवार राष्ट्रांचो आसा सगलो भरवंसो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर जिवें आनी ताजें, आनी जें कितें घडटा ह्या दिसांनी त्याच विशीं दर दिसाक देवाचें उतर उलयता हें आमकां मेळटा. मुद्दो आमी वाचपा आमी काडना, पूण दर दिसाक जीं वाचपां नेमलेलीं आसात त्याच प्रमाणे जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा, आमच्या जिवितांत घडटा ह्या दिसांनी त्याच विशीं उलयता. हेचे पयल्या वाचपान मिकेस प्रवादी उलयता ह्या मनशांचे, जे मनीस रातचे न्हिदोंक जाय खरेपणी, पूण ते न्हिदनात आपले बाजेर. न्हिदचे बदलेक मांडण्यो काडटात. आनी ह्यो मांडण्यो कसल्यो? कशे भाशेन चोरपाचें गरिबांचें, कशे भाशेन दुसऱ्यांची भाटां आपणाचीं करपाचीं, कशे भाशेन दुसऱ्यांचीं घरां आपणाचीं करपाचीं, कशे भाशेन जे कोण त्या घराचे धोनी आसात, त्या भाटांचे धोनी आसात, तांकां आपले गुलाम करपाचे त्या मनशांक. असले रातचे रातीक निर्णय घेतात, रातचे रातीक असले प्लॅन काडटात. घडना काय आमच्या मुखार ह्या दिसांनी? आमचेर एक रात आयिल्ली आसा, काळोख आयिल्लो आसा महामारीचो, हो कोरोना व्हायरस पॅन्डमीक. तातूंत भितर लॉकडावन, तातूंत भितर क्वॉरंटीन, तातूंत भितर आयसोलेशन, ही सगळीं उतरां घडत येयत आसात. आनी त्याच भितर जे कोण पदवी आसलेले आसात तांकां झेम पडना रातची. ओवरनायट कायदे येतात. पॅन्डमीक आसतना पब्लीक हियरींग लागतात. एके भाशेन जें कितें आमची जमीन आसा, जें कितें आमची भूंय आसा, जें आमचें दायज आसा, तें लुटून खावपाचो प्रयत्न चालूच आसा, बंदूच करिना. आनी असल्या ह्या वातावरणांत देव कितें म्हणटा? मिकेस प्रवाद्याच्या पुस्तकान आयज देवान आपलो निर्णय दिलो. जे कोण हे भाशेन कोत्तात, रातयांक राती सगळें चोरून नागोवन खावपाक सोदतात, देव जेन्ना उठटा तेन्ना तांकां खास्त पडटली. तांच्यान आपली तकली पासून वयर काडून दाखोवंक, जेन्ना ही खास्त येतली तेन्ना तातूंतली आपली तकली भायर पासून घालूंक जावची ना. असले दीस आमचेर येवंक ना काय? देवाचें उतर जिवें आनी ताजें आमकां दिसना? भाव भयणीनो, हें सगळें घडटा तेन्ना देव आमच्या आदाराक येता. आनी हेंय आमकां घडलेलें दिसता. जें कितें आमच्या गोंयच्या संदर्भान जे 3 प्रोजेक्ट मोलें सँक्च्युरींतल्यान येवपाचे आसले, सुप्रीम कोर्टाची CEC म्हणलेली आसा, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी जी आसा, तांणी सरकाराक आतां प्रश्न केला. तांणी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आसा आनी नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्ड आसा, तांकां प्रश्न केल्यात. कशे भाशेन हे रातयान राती हे पॅन्डमीक चलता आसतना ह्यो सगल्यो वस्तू ज्यो करूंक जाय आसल्यो, EIA करूंक जाय आसली आनी हेर शिकप करूंक जाय आसलें, ताचेर स्टडी करूंक जाय आसली, तें करिनासतना हे परमिशन्स दिल्यात ती कशीं दिल्यात? सांग. सरकारान आतां हाचो जबाब दिवपाक जाय हे कमिटीक. तशेंच हेर दुसऱ्यो वस्तू आसा तश्योच रातयांक राती काडलेल्यो. हायकोर्टान बंद करून उडयलें. जें पब्लीक हियरींग जावपाचें आसलें 26 तारखेर. पॅन्डमीक चलता म्हण जाणा आसतनाय आमचो गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जो पब्लीक हियरींग मागलेलो, कित्याक सेंट्रल गव्हर्मेंट मागता देखून, जाल्यार आमच्या हायकोर्टान ताचेरूय बंदी घातलेली आसा, करपाक जायना. म्हणटूच भाव भयणीनो, देव बेश्टोच उठून आमचेर बडी मारचो ना.
जे आमचे लागीं उपाय आसा, आमकां देवान उपाय दिल्ले आसात तेच वापरून देव आमकां मुखार व्हरता. आनी ह्या पासत आमची भूंय, आमची जमीन, आमचें दायज राखूंक जरी तर आमी मुखार सरना जाल्यार हो दुसरो भाग जो आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता, जे कोण असल्यो मांडण्यो काडटात तांकां ही खास्त लागतलीच आनी हे खास्तींतले भायर सरोंक जावचें ना. तर भाव भयणीनो, आमकां खास्त नाका, आमकां तातूंतली निवारूंक जाय. आनी आदी फुडेंच मिकेस प्रवाद्यान सांगून दवरलेलें, कोण एकलो आसतलो ताका देव धाडटलो तुमचे पासत. आनी आयच्या पयल्या आयच्या शुभ वर्तमानान भाग्योन मातयो ताचो उगडास करता. कोश्टवतलो चाकर, सॉंग ऑफ द सफरींग सर्वंट, आयज भाग्योन मातयेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळ्ळा. आनी हो चाकर म्हणल्यार जेजू, जो ह्या सगळ्या वायटांतलें जें आमी निसंटन करून दवरलां तातूंतलें आमकां निवारूंक येता. आनी तो जेन्ना निवारूंक येता तेन्ना सगळें निसंटन करपाचें ताचें मन न्हय. जे कोण दुखवलेले आसात, चिड्डलेले आसात, तांकां आनीक चिड्डावपाचें मन ताचें न्हय. ओ दुवरतें दोशीर, ओ फुटलेली बॅट तो मोडचो ना, हें आमी आयकलां. म्हणटच जे कोण ऑलरेडी वल्नरेबल जाल्ले आसात तांकां तो आनीक चिड्डून दवरचो ना, पूण खेरीत भाशेन बांदून हाडटलो, रेस्टोरेशन. जाल्यार भाव भयणीनो, आयच्या दिसा की कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया. जी पदवी आमकां देवान दिल्या, आमी नागरीक कशे, जें दायज देवान आमकां दिलां आपणाची कशीं, एके पिळगेक तावन दुसरे पिळगेक, हें सगळें दायज राखपाक आमकां नेमल्यात. आनी हें करूंक आमची जबाबदारी आमी घेवन मुखार सरपाक आमकां आपयल्यात. तर देवाचें उतर जें आमकां उलो मारून आपयता, हें करता आसतना जेजू खुद आमकां कडेन दिश्टी पडचो ना. पूण आयज जेजू जायते जाण हे मुखार सरतात, एक्टिविस्ट आसात, मुखार सरतात, बऱ्या मनाचे मनीस आसात, जे हें सगळें दायज राखूंक आपणाचो जीव पासून रिस्कार घालतात. तांचे विशीं वा तांचे वरवीं देव आयज वावुरता. आयज जे कायदे मोडलेले आसात ते परतून नव्यान बांदून हाडूंक आमकांय जण एकल्याक आपयता, आमचोय ताळो उबारूंक आपयता आनी आमचेंय जण एकल्याचें मन उक्तें करूंक आपयता. तर आमकां दिल्ले सयेक आमी घेवया आनी देवाच्याच उतराच्या बळान सगळ्या वायटाचेर आनी ह्या वायटांत, ह्या काळोखांत आनिकूय जो आमच्यांनीच आमचेर काळोख घातलेलो आसा ताचेरूय आमी जैत व्हरुया. हेंच करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमची भेटवणी करुया. भेटोवण्या वेळार गीत घेवया C8 पेज नंबर 31. C8 पेज नंबर 31. बापाक माना कोण बायलो, जाय काळसाची गोरी भोगती, ताका नाका बलिदाना, जाय पेल्याची दोह्या प्रिती. मोगाल बापा मानून तुगे मोगान केली ती भेटवणी. मोगाल बापा मानून तुगे मोगान केली ती भेटवणी. बापा मानून तुगे मोगान केली ती भेटवणी. मोगाल बापा मानून तुगे मोगान केली ती भेटवणी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पयसुपेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र परजेचे देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडूंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पसण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया हय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडटा थीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक कोत्रेकता देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोड परगुटुया सुमया जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एकालशीतले पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण परगडटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन देवाक आर्गां दिवया दिन वाचुया कित्याक आमकां जण एकल्याक दायज दिला आमकां जें दायज दिल्लें आसा आमचें इनहेरिटन्स जें आसा ताचे पासत देवाक आर्गां दिवया आनी तें आमी राखूंक आनी सांबाळूंक आमकां जण एकल्याक कृपा दी म्हूण जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया आमचे बापा शना पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार
सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निबार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनात. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप काटली, आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काटली, आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काटली, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कडेन रगत आमी शिवंक करता. ती आमचेर जगटी आनी कास्त हाडिना आसा, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरचें म्हाका फावरना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया. D38 पेज नंबर 68. जेजू आमच्या काळजात रावून घे, आमच्या काळजात रावून घे. सोम्या जेजू आमच्या काळजात रावून घे, आमच्या काळजात रावून घे. बापा कडसून देवून आयलोय, आमची सारको मनीस जालोय. संस्कार तुजे येवसून जाले, आमचे मोने निडार करचे. सोम्या जेजू आमच्या काळजात रावून घे, आमच्या काळजात रावून घे. सोम्या जेजू आमच्या काळजात रावून घे, आमच्या काळजात रावून घे. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावता. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक वाडो. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. महामारीचेर आड आमचें मागणें करचे आदीं सगल्यांक तुमकां एके भाशेन एक गूड न्यूज पावला आसतलो. जायते जाणांनी तुमचे मदल्या ईमेल्स धाडल्यात
आमच्या तरणाट्यांनी कॅम्पेन सुरू केल्ली आसा. ईमेल धाडात रे म्हण एक सॉंग भायर काडलेलें आसा. खेरीत भाशेन सगल्यांक तुमकां उलो मारपाक की आमी पर्जा कशी आमच्या हातान पदवी आसा. आनी तुमच्या मदल्या जायत्या जाणांनी ह्यो ईमेल्स धाडल्यात वेगवेगळ्या कारणाक लागून, एकूच न्हय पूण जायत्यो. आनीक तांचो फोड आमकां मेळ्ळा अशें आमच्यान आयज खुशालकायेन म्हणूंक जाता. सुप्रीम कोर्टान ताचेर नदर घातल्या, हायकोर्टान ताचेर नदर घातल्या आनी जी मागणी पर्जेन केल्ली आसात ती एके भाशेन आख्खें घडये जावंक ना. आजून पासून आमचें झूज चालूच उरूंक जाय. आनिकूय जायत्यो ईमेल्स आमी धाडपाक जाय. पूण जें कितें आयज पासून आमी धाडलां, आयज पर्जेन धाडलेलें आसा तें मानून घेवन जें मोलें 3 प्रोजेक्ट्स जे येवपाचे आसले वा आजून तांकां परमिशन दिलां राती आनी राती, तें सुप्रीम कोर्टाची जी सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटी आसा ताणें बंद केला. सरकारा लागीं ताचो जबाब मागलेलो आसा आनीक तें मुखार व्हेलां. 2 तारीख ऑगस्टाची पासून सरकाराक दिल्ली आसा आनी नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्ड जो आसा जाणी हें परमिशन दिलां इतलीं झाडां कातरूंक, वायल्ड लायफ काबार करूंक आनी हे प्रोजेक्ट्स आमच्या वेस्टर्न घाट्सांतल्यान सान व्हरूंक तांचे लागीं जबाब मागलेलो आसा. हें चलता आसतना आमी आमच्यो ईमेल्स धाडीत रावपाक गरज. भोव करून आतां आमी CEC म्हणजे सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी सुप्रीम कोर्टाची, तांकां आमच्यो ईमेल्स धाडपाक गरज आसा. हें आतां सगळें आमकां ह्या दिसांनी लॉकडावन आसा आनी तातूंतल्यान एक खबर आयिल्ली, हे लॉकडावन आहा तेन्ना येवन इन्स्पेक्शन करतले, लॉकडावन आसा तेन्ना हें करतले तें करतले, जायत्या जाणांक एक दुबाव सो पडलेलो. जाल्यार लॉकडावन आसा तेन्ना आतां आमी करपाचें काम आसा. काम ना, घरा बसून मातसो नेट ओपन करात. आनीक जायते भाशेचे ड्राफ्ट जायत्यांनी तयार केल्ले आसात. वेगवेगळ्यो संस्था आसात. गोवा फावंडेशन हांणी करीत भाशेन हें पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन घातलेलें, ताका जबाब दिला. तेच भाशेन हे ड्राफ्ट जे आसात ते आमी घेवन ते आमचे करून तितून कितें एडीट करपाक जाय, तूं जरी तर कितें एग्री जायना तें काड थिंगाचें, वा तुका आनीक कितें दिसता तातूंत घाल. आनीक ही तुजें ऑब्जेक्शन आतां ज्यो ईमेल्स आसात त्योय बीन सगळ्यो आतां इंटरनेटाचेर आसात. मातसो इल्लोसो सर्च करीत जाल्यार त्यो आमकां मेळटा आनी आतां आमकां सगळ्यांक कंप्युटर वापरूंक कळटा. म्हणटच आमच्यो ईमेल्स धाडपाचें बंद करचें न्हू, धाडीत रावया. जितल्यो चड तितल्यो सरकार आनीक सरकाराचेर वयर पदवी आसतलो सुप्रीम कोर्ट ताचें कॉग्निजन्स घेतलो आनी त्या प्रमाणे सरकाराक हें नाका जाल्लें राती आनी राती आमचें निसंटन करपाचे प्रकल्प जे चलतात ते बंद करतलो. आतां सद्याक आमचे मुखार आसलेलो नावशी मारिना 26 जुलय ताचें पब्लीक हियरींग जावपाचें आसलें, तेंय हायकोर्टान पोस्टपोन केलां. डेट दिवंक ना आजून पासून. त्या म्हणल्यार आमी आमच्यो ईमेल्स थंयसरूय धाडपाक जाय. गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हे ताचेर नोडल एजन्सी, जाल्यार तांकां धाडूंक जाय. आमचें ऑब्जेक्शन हो मारिना आमकां हांगासर नाका हें सांगूंक तांकांय सेपरेट बरोवपाक जाय. डबल ट्रॅकिंग जो कोडसो वास्कोतावन हॉस्पेट वचपाचो आसा ताका डबल ट्रॅकिंग करपाक सोदतात. आनीक हें करपाक लँड एक्विजिशन, जे ट्रॅक्स आसात, रेल्वे लायन आसा ताचे भोंवतणी जे लँड एक्विजिशन चालू करपाचे आसात ताचेरूय आमचो निशेध मारून आमी ईमेल धाडपाची आसा. ती धाडपाक जाय डेप्युटी कलेक्टर, ती सगळीं एड्रेसां आसा. तेच बरोबर आमचे कम्युनिटी ग्रुप्स आसात ताचेर आमी पाठयतले हे ड्राफ्ट्स आनी तशेंच ह्यो ईमेल्स. समजता तुमी सगळीं तुमचो वावर करतलीं आनी हे भाशेन आमचें जैत जातलें. हे महामारीचेर आमकां जैत मेळपाक जाय. तेच बरोबर हे महामारीन ज्यो काळोखाच्यो करण्यो आमचो सरकार करपाक फुल्ललो आसा आनी हे उद्योगपती जे आसात ते आमकां काबार करूंक लुटूंक, जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी नियाळ्ळां ते भाशेन करूंक ते भायर सरलेले आसा, जाल्यार तें राखूंक आमकां जण एकल्याक कायदो आसा, जबाबदारी आसा. बाराबर मेळोन जरी तर आमी हो वावर केलो, आमचेर कोणाच्यान आड वचूंक जायना. तशेंच बाराबर मेळून ह्या पॅन्डेमिकाचेर, कोरोना व्हायरसाचेरूय आमी झुजूंक. ह्या दिसांनी लॉकडावन आसा आनी लॉकडावन घडये 3 दिसांनी काबार जायत, वो घडये एक्सटेंड जायत, पर्जा मागता एक्सटेंड कर म्हूण,
तें कोन्ना जाल्यार पासून आमी जोण एकलो जबाबदार जावपाक आमकां हे बोड आनी कुरपा दी म्हूण मागुया. सूर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, सूर पदवीदार आनी काकूत्सारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तुज्या रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडाईन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवं हे पिडेक लागून दगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासी बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोकार शेवटाक गीत घेवया F6 पेज नंबर 88. देवाक दिनभास देवाक आर्गां जेजू सोंगी आमकां विजय